कशे आसा तुम्ही? हाय गाइस, वेलकम माय YouTube चॅनल. जस्ट आत्ता येयला ऋत्विक स्कूलासून. सांग बरं सगळे पेपर कसो गेलो? गुड. हाय रे तोंड दाखय. पेपर कशे गेले? गुड. सगळे बरयले? खबर ना. कित्याक सगळं बरला म्हणटा आनी खबर ना खंय? कितें कितें येयले? समोसा. ते सामोसा आसू रे. पेपरान कितें कितें येयले? हे दिले. सबट्रॅक्शन, डिव्हिजन आणि डिफिकल्ट फ्रॅक्शन. ना. फ्रॅक्शन येऊंक ना? फ्रॅक्शन लेसन आहा आनी फ्रॅक्शन येऊंक ना खंय? बरला मरे? कोणाक तोंडान कळटा कितें बरला काय ना. ओके सो जस्ट आत्ता येयला तो. सकाळी हांव गाडी शिकपाक गेल्ले न्ही, सामोसा हाडलेले हांवें. ताका सामोसा आवडटा ऋतिकाक. तो खा खा. झाडू मारला आनी पुसला. आं ओके खा आनी गरम उदीक पी. ओके ऑयली आसता न्ही तें मातशें गरम उदीक पिला बरें. ओके तो आयज आसा 1 तारीख. कोण कोण जालो आयज एप्रील फूल? सांगा म्हाका. हांव जावंक ना फूल आयज. अशी हांव वर्सां वर्स जाता फूल, पण दिस टायम जावंक ना फूल. सांगता हांव हेच्या फाटल्यान व्हडली स्टोरी आहा. आमची नेबर आहा न्ही वर्षा, ती म्हाका वर्सान वर्स न्ही एप्रील फूल करता आनी हांव फूल जाता. लास्ट इयर जाल्लेलें हांव. दिस टायम सारकें मम्मीन म्हाका अलर्ट केलें पळय फाल्यां 1 तारीख येतली ती तुका एप्रील फूल करपाक, सांबाळून राव. सो जालें आयज सकाळ जालें 9 जाली 10 जाली ती येवंक ना. हांवें म्हटलें ती बी विसरला आसतली आयज एप्रील फूल म्हणून 1 तारीख म्हणून. 10:30 सुमार आयली. तिने बेल मारलें मोबायल आली तुमच्या पार्किंगेक जे आमचे पार्किंग आहा पळय शिव गाडी दवरना थंयसर कोणें कुत्रे बांदला. तुमी कुत्रे हाडला मातशें वचून पळय खंय ते कुत्रे बांदला खंय. म्हाका मोबायली म्हाजी बॅटरी ऑन जाली. म्हाका कळ्ळें ही आयला म्हणून म्हाका एप्रील फूल करपाक. म्हणजे सांगलें हांवें काय ना म्हटलें कुत्रे बित्रे कोणा हाडूंक ना म्हटलें, तूं म्हाका फूल करपाक येयला म्हटलें. हांसून पुरो जालें. पण दिस टायम हांव मातशें अलर्ट आसलेलें. तो म्हाका कळ्ळें आयज 1 तारीख न्ही शिवर येतली म्हणून म्हाका एप्रील फूल करपाक. लास्ट इयर तिणें म्हाका म्हटलेलें तुमचे हांगा येयल्ली ती गॅलरीन. आपूण बेल मारता कितले तुमचे बेलूच लागना मातशें पळय यो. हांव गेलें आनी बरें बेल ऑन केलें. बेल बरें रिंग जाता. ती मोबायले बेल रिंग जायना खंय चॅक कर खंय. सो दिस टायम हांव जावंक ना फूल. ओके कोण कोण आयज फूल जाला म्हाका कमेंट करा. ओके तो तर या तो ऑलमोस्ट सगळीं कामां जालां घरची. कितें सामोसा बरें आहा? हां खा. तो सकाळी हेका लागून हाडलें हांवें सामोसा. केन्ना मोडी केन्ना खायना आयज खालें आनी सकाळी टिफीन व्हरना न्ही ताका लागून. ओके सो काल तुमकां दाखयलेलें हांवें मँगो बॉक्स हाडला. तो आयज येतले आमरस पुरी. कितें हो कितें मँगो रस. सो जेन्ना आमच्या घरा फर्स्ट मँगो येता पळय पिकलेले फर्स्ट मँगो येता पळय आमी न्ही पयलीं आमरस करून खातात. मागीर बाकीचे रेसिपीज. सो मँगोची तुमकां बरे बरे रेसिपी येतले. ओके खूब म्हाका कळटा मँगोची ते हांव तुमकां शेअर करतलें. सो जेन्ना आमगे फर्स्ट मँगो येता आमी आमरस करता. आमकां आमरस खूब आवडटा आमरस पुरी आनी खूब इजी. आयज तुमकां थोडे टिप्स बी शेअर करतले. परफेक्ट तुमकां आमरस पुरी खावपाक जाय न्ही. सो थोडेशे तुमकां टिप्स हांव आतां करता. थोडेशे न्ही हांव तुमकां टिप्स बी हांव शेअर करतले. ओके ते तुमी फॉलो करून केलें न्ही तुमचे आमरस सामकें परफेक्ट. ओके सो तेजे पयलीं आतां करी करता हांव. मम्मी आतां न्हावपाक वयता दिसता. सोया चंक्स करी. खूब जाणां म्हटलेलें की म्हाका सोया चंक्सचे रेसिपी शेअर कर म्हणून. आमगेर न्ही सोया चंक्स न्ही करी करतात आनी भाजी करतात. भाजी हांव तुमकां नेक्स्ट टायम केन्ना शेअर करतलें. आनी भाजी न्ही एकदम बरें लागता आनी सोया चंक्स आमच्या हेल्थाक बरें प्रोटीन आसता हितून हेल्थाक बरें. सो आयज हांव करी करतलें सेम एज अ चिकन करी भशेनूच. आनी एक दीस तुमकां आतां मम्मी याद केल्ली सोया चंक्सचे न्ही हें आसता मंचुरी. सोया चंक्स मंचुरियन म्हणून एकदम बरें लागता आनी ते बी सोंपें करपाक. ते बी तुमकां हांव शेअर करतलें. आनी म्हटलें कोणें राजमा शेअर कर सगळ्यो रेसिपी येतली तुमकां. ओके म्हाका अशी दिसता की ही रेसिपी तुमकां शेअर केल्यार बरी दिसता. डेली ब्लॉग घालच्या पेक्षा रेसिपी शेअर केल्यार बरी दिसता की सगळ्यांची अशी रेसिपीज जाय. खूब जाणां म्हाका धाडला सगळ्यांचीं नांवां बरोवन दवरला हांवें. कोणें म्हाका रेसिपी शेअर करपाक सांगला पळय सगळ्यांक लिस्ट करून दवरला. एज पर दॅट हांव तुमकां दाखयतलें. तो आतां किचनान या पयलीं सोया चंक्स करी करया. खूब सिंपल रोखडें येतलें. मागीर आमी आमरस करया. आनी आमरस न्ही जेन्ना तुमी खावंक बसतले पळय तेन्नाच तें करूंक जाय आमरस. मागीर करून दवरूंक जायना. सांग तुमकां मागीर टिप्स बीन कशें तें आमरस करपाक आनी पुरी करतलें आयज. आमरसा वांगडा पुरी बरें जाता. ओके तो चला किचनान या दाखयता तुमकां सोया चंक्स करी. कोणें करूंक ना बी जाल्यार न्ही ट्राय करात एकदम बरें लागता. आनी आमचें जें गोवन गरम मसाला आनी हें करतलें हांव बटाट्याची भाजी. ते ऑलरेडी तुमकां शेअर केला हांवें होळी दिसाक पुरण पोळी केल्ले पळय सेम तशेंच करतलें भाजी. ते रेसिपी हांव शेअर करचें ना.
ओके चला या. सो व्हिडिओ न्ही तुम्ही एंड पर्यंत पळयता. आयज 3 जाणांचो बर्थडे आहा, तांकां आमी विश करया. ओके पळय काल आमी मँगो हाडलेले पळय ते आमकां पडले 1000 रुपीज देवगड हापूस ते. तो लास्ट टायम पणजी गेले तेन्ना आमी विचारलेले देवगड हापूस 1200 अशें म्हणपा आले. सो या दारा कडेन येयल्ले न्ही ताका लागून घेतले. पळोवया टेस्ट करून. हेजे पयलीं आमी ऑर्डर केल्ले लास्ट टायम केन्ना खबर आहा कोवीड टायमार तेन्ना ती सेल करताली. गोड आसा हेजे गोड आसता देवगड हापूस न्ही बरें गोड आसता. तो पयलीं आमी करया सोयाचें करी. खूब जाणां म्हाका रिक्वेस्ट केलेले म्हटलें सो दाखोवया. एक्चुअली म्हाका दाखोवपा नासलेलें आई मम्मी म्हणलें नेक्स्ट टायम परत केन्ना करुया म्हणून. सो मम्मी म्हटलें नाका आयज करताच न्ही दाखोवया म्हटलें. ओके तो आमचो आयज मेन हें आसा फोकस ते आमरस पुरीचेर. ओके तो मेन आयज आमचे रेसिपी ते तुमकां शेअर करता. सो हें क्विक जातलें रोखडें जाता हें व्हडलेंशें कांय ना. ओके दाखयता तुमकां कितें कितें लागता आमकां तें. ओके आसा बटाट्याची भाजी करपाक हें तुमकां रेसिपी शेअर करचें ना की ऑलरेडी हांवें शेअर केलां. ओके हें मागीर करतलें हांव. आतां सोया चंक्स करी करपाक न्ही सोया चंक्स न्ही बरें उदकान न्ही भिजन घातलेले बरें फुल्ला पळय ते. तुमकां जाय जाल्यार हेजे 2 तुकडे करूं शकता कित्याक ते सोक जाले न्ही अशें मोठे जाता. तुमकां जाय जाल्यार अशे तुकडे करून घालूं शकता. हांव करचें ना तुकडे हें परफेक्ट आहा पुरो. ओके एका न्ही बरें वॉश करून घेवंक जाय. बरें एका वॉश करून न्ही एका भिजत घातलेले. जेन्ना तुमी भिजत घालतले पळय हें बरें फुगतले. फुगले की न्ही ताका बरें अशें पिळोवन न्ही अशें काडूंक जाय. पळय आजून उदीक येता अशें पिळोवन न्ही काडूंक जाय उदीक. ओके तो आनीक नाका पुरो इतलेंच अशें पिळोवन बरें ताका पिळोवन काडात. बरें ताका हातीन चिड्डोवन बरें उदीक पिळोवन ताका काडात. ओके सो हांगासर हांवें सोया चंक्स घेतला. हें आमकां लागतलें मागीर फोडणीक तेल घालून. हांगासर 2 बटाट घेतला. 1 कांदो चॉप करून घेतला आनी थोडीशी कढीपत्ता घेतला. आतां आमकां न्ही थोडो मसालो न्ही फ्राय करून घेवंक जाय सेम एज लायक चिकन करी भशेनूच. सो हांगासर अर्दो नाल्ल ग्रेट करून घेतला. हांगासर एक 4-5 लसूण घेतला. ग्रीन चिली घेतला एक 3-4 आनी 1 कांदो न्ही लांबसर कट करून घेतला. आनी हांगा घेतला आमचो गोवन गरम मसाला. ओके 1 व्हडलो चमचो गोवन गरम मसाला घेतला. आनी हांगासर घेतला 1 धाकटो चमचो हळदी पावडर. ओके सो आतां तातूंत घालता 1 व्हडलो चमचो तेल. सो आतां घालता कांदे ग्रीन चिली आनी लसूण. आतां हें बरें न्ही एक लायट ब्रावन येसर न्ही आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात कांदो न्ही लायट ब्रावन जाल्ले आसा. आतां हातूंत घालता सोय आनी सोय घालून न्ही आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. ती लायट ब्रावन जायसर न्ही आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात सोय न्ही बरें भाजून जाल्ले आसा. हांगा फ्लेम बंद केला हांवें. एका न्ही आतां मातशें थंड जावं न्ही. थंड जाली की मागीर गरम मसाला आनी हळदी पावडर घालून ताका मातशें मिक्स करया. मागीर मिक्सरान घालून ताका आमी फायन पेस्ट करया. सो हें सोय न्ही थंड जालें आसा. आतां तातूंत घालता गोवन गरम मसाला आनी हळदी पावडर. बरें ताका मिक्स करा. आतां न्ही मिक्सरान घालून थोडेंशें उदक घालून न्ही आमकां हें फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. तर हांगासर न्ही आयदन दवरलां हांवें. आतां घालता हितून 2 व्हडलो चमचो तेल. सो पयलीं घालया कांदे. कांदे न्ही जस्ट 1-2 मिनटांनी आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. सो कांदे न्ही हांवें हांगासर 1 मिनट अशें फ्राय करून घेतला. आतां तातूंत घालता कढीपत्ता. तुमी सेम न्ही मशरूम करी न्ही अशेंच करूंक जाय मशरूम करी. ओके आतां हितून घालता टोमॅटो. सो मीठ घालता चवीनुसार. सो मीठ घालून न्ही जस्ट ताका 1-2 मिनटांनी अशें फ्राय करून घेयात. जस्ट न्ही टोमॅटो न्ही मातशें सॉफ्ट जावंक जाय. सो टोमॅटो न्ही हांवें जस्ट 1 मिनट अशें फ्राय करून घेतला. लायटली अशें सॉफ्ट जाल्ले आसा. आतां आमी घालया सोया चंक्स. सेम तुम्ही मशरूम अशेंच करता. ह्या स्टेजीनी तुम्ही मशरूम घालात. बरें ताका मिक्स करून घेयात. 1-2 मिनटांनी आमकां बरें कांदो टोमॅटो घालून ताका मिक्स करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळय एका न्ही 1-2 मिनटां हांवें बरें मिक्स करून घेतला. आतां हितून घालता हांव मॅगी क्यूब. हांगासर न्ही हांव वेज मॅगी क्यूब घालता ऑप्शनल. ओके कंपल्सरी अशें घालप अशें ना ऑप्शनल. हें हितून एक बरो टेस्ट येता मॅगी क्यूबान. ओके आतां बरें ताका मिक्स करून घ्या. हांगासर न्ही पळय एका न्ही 1-2 मिनटांनी बरें अशें मिक्स करून घेतला. जेन्ना तुमी सोया चंक्स घालतले पळय बरें ताका 1-2-3 मिनटांनी बरें कांदे टोमॅटो वांगडा ताका बरें मिक्स करून घेवंक जाय.
सो आतां आमी घालया मसाला पेस्ट. सो आतां न्ही हांव उदीक पयलीं एड करचें ना, पयलीं हें बरें हांव मिक्स करून घेतलें. सो हें पळयात एका बरें मिक्स करून घेतलां. आतां उदक घालता. जितलें तुमकां ग्रेवी पातळ दाट जाय त्या हिशोबान तुमी उदीक घालात. उदक घातलां हांवें. ओके, हें परफेक्ट आसा. हें पळयात जितलें तुमकां दाट जाय त्या प्रमाणे तुमी उदक घाला, पातळ किंवा दाट जाय जाल्यार. ओके, सो हांवें उदक घातलें आसा आनी थोडेशें घालता हांव, मातशें दाट आसा. सो इतलेंच पातळ पुरो. ओके, आनी मातशें थोडें मीठ घातलां हांवें, मीठ कमी आसलेलें. आतां हेका न्ही बरेंशें आमकां न्ही खतखतो हाडूंक जाय. सो करी पळयात हेका न्ही बरो खतखतो आयिल्लो आसा. तेजेर घालता कोथमीर. आनी हें न्ही पावा वांगडा न्ही एकदम बरें लागता. मुद्दम ट्राय करात आनी सेम तुमी अशेंच मशरूम करात. ओके, सो हांगासर सोया चंक्स करी रेडी आसा. सो करी जालें म्हाजें आनी बटाट्याची भाजी केल्या हांवें. ओके, शेअर करूं ना तुमकां हांवें की ऑलरेडी हांवें शेअर केला. रेसिपी बसला हांगा स्टडीज करपाक. फाल्यां तेजो इंग्लीश पेपर. म्हटलें एक लेसन कर, 3 लेसन आसा, 2 लेसन आनी एक पोयम आसा. म्हटलें एक लेसन आतां कर रे. तुमकां दिसता आसतलें पळय हांगा तांबडे. आतां वत आनी हे पळय म्हाका दिसता हांगा रेड. ओके, सो आमरस हा पळय जेन्ना तुमी खावंक बसतले पळय तेन्नाच करप तें. ओके, पयलींच करून दवरनाकात. सांगता आमी कित्याक तें. आतां आमी न्ही पुरी करपाक न्ही आटा रेडी करून दवरया. सो नॉर्मली पुरी कोणाचें फुगना. ओके, सॉफ्ट जायना अशें आयकलां हांवें खूब. सो दाखयता तुमकां जशें हांव करता अशी पुरी तुमकां हांव शेअर करता. ओके, सो पयलीं आमी पुरीचे डव रेडी करून दवरया, मागीर आमी आमरसचें रेडी करया. सो हांगासर बावलान न्ही तातूंत घालता 2 कप गंवाचें पीठ. सो हांवें न्ही पळय हो मेजरमेंट. ओके, 2 कप घेतला. सो आतां घालता हितून 3 व्हडलो चमचो रवा. रवा घातले न्ही पुरी सामकी हें जाता, म्हणजे क्रंची येता. सो हांव 3 व्हडलो चमचो रवा घेतला. सो आतां घालता 1 व्हडलो चमचो मैदा. सो पयलीं ताका न्ही हातीन न्ही बरें अशें मिक्स करून घेयात. सो आतां घालता चवीनुसार मीठ. परत ताका अशें बरें मिक्स करून घेयात. सो आतां घालता 2 व्हडलो चमचो तेल. बरें ताका मिक्स करून घेयात. तो हेका न्ही बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां न्ही थोडें थोडें उदक घालून न्ही आमकां हें डव करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात हेका बरें हांवें कालोवन घेतला. बरोसो डव रेडी जाल्लो आसा आनी ताका बरें ताका मळून घेवंक जाय. जितलें तुमी ताका बरें हें करतलें न्ही तितलें तें पुरी बरें जातलें. ओके, सो आतां तातूंत घालता 1 व्हडलो चमचो तेल. तेल घालून न्ही ताका मातशें बरें अशें डव हें करून घेयात. सो हांगासर पळयात हें जाल्लें आसा. बरें ताका हांवें मळून घेतला. आतां आनी आमकां हें एक 15 ते 20 मिनटांनी सायडीन दवरूंक जाय, कित्याक आमी रवो घातला न्ही, रवो न्ही बरें फुलोवंक जाय. ओके, सो हेका आतां धांपोवन दवरता एक 15-20 मिनटां. कपडो धांपोवन दवरता आनी कपडो न्ही मातशें हांवें वलें करून घेतला. ओके, एक 15-20 मिनटां ताका सायडीन दवरता. ओके, तो चला आतां आमी करया आमरस. ओके, सो हांगासर हांव एक 4 मँगो घेता. आनी जेन्ना तुमी आमरस करतले पळय मँगो न्ही बरें पिकलेले आसूंक जाय. हें पळयता की तुमी खंयचेय मँगो घेवं शकतात. ओके, फक्त इतलेंच तुमी लक्षांत दवरा जेन्ना तुमी आमरस करता पळय मँगो न्ही बरें पिकलेले आसूंक जाय. हें पळय अशें बरें पिकलेले आसूंक जाय. सो फूल पिकलेले हांव यूज करतलें. फॉर एग्जांपल हें बरें पिकलेलें आहा. सद्या हांव 4 घेता. हें पळय बरें पिकलेलें आसा. 4 पुरो घेयी. हय 4 सारकें जातलें आमकां सगळ्यांक. ओके, हो आयलो. हय दवर तें अभ्यास कर. आं ओके, 4 हांवें मँगो घेतला आनी बरें पिकलेले पळोवन घेतला हांवें. सो हांगासर न्ही हांवें एक बाउल घेतला. आतां तातूंत घालता एक आयस क्यूब घालता एक 4-5. इफ तुमचे कडेन उदक आसा थंड उदक तुमी उदक घालूं शकता. की आमगेर फ्रिजीन हांव उदक दवरना ताका लागून थोडेशें आयस हांवें दवरलेलें फ्रिजीन. की ते हांगासर एक 3-4 एक आयस घातला. सो आनी एक घालता. तातूंत घालता उदक.
सो आतां हे मँगोज आहा पळय आमकां हे उदकान घालून दवरूंक जाय. कित्याक लागून सांगता तुमकां. सो आनीक थोडें उदक घालता हांव. थोडेंशें उदक घालता. आतां हें आमकां एक 15-20 मिनटां नाल्यार हाफ एन आवर इफ तुमचे कडेन चड टायम आसा जाल्यार 1 आवर अशें आमकां दवरूंक जाय उदकानूच. सो हांगासर न्ही हांवें आंबे न्ही थंड उदकान घालून दवरला. हें कित्याक लागून खबर आहा, आंबे न्ही हे खूब हीट बॉडीक. ओके, तो उदकान घालून सपोज दवरले न्ही ते आंब्याचे जे हीट आसता पळय ते कमी जाता. ओके, तो जेन्नाय तुमी मँगो खाताना किंवा कितें रेसिपी करताना न्ही अशेंच मँगो न्ही उदकान घालून दवरात एक 15-20 मिनटां किंवा हाफ एन आवर. ओके, तातूंत कितें जाता हीट कमी जाता. मँगोची हीट कमी जाली की तुमी आरामात खावं शकता कित्याक बॉडी हीट ते खूब आहे का न्ही. गुड फॉर हेल्थ. हय रे, गुड फॉर हेल्थ खबर आहा. ओके, खूब हीट ते मँगो बॉडीक. सो अशें तुमी करून दवरात उदकान घालून दवरात. ओके, तो एक 15-20 मिनटांनी हांव 15-20 मिनटां दवरतलें उदकान ताका. मागीर हांव फुडलो प्रोसेस करता. ओके, तो हांगासर न्ही हे पळयात 15-20 मिनटां जाल्ले आसा. बरें ताका अशें क्लीन करून घेयात आनी बरें ताका पुसून घेयात. आमी कट करया. पयलीं वयले जे पार्ट आहा पळय ते काडून घेया अशें. ओके, सो तुमकां जे भाशेन कट करूंक जाय ते भाशेन तुमी कट करा. सो हो एक तुमकां दाखयता स्टेप. ते इजी पडटा. ओके, अशें आमकां कट करून घेवंक जाय. आनीक तुमकां दाखयता मेथड कशें कट करपाचें. आनीक तुमकां दाखयता मेथड अशें तुमी न्ही सालां काडून घेवपाचें. हें एक्चुली म्हाका हें इजी पडटा. अशें बरें साल. सो अशें न्ही भायल्यान स्कीन काडून घेयात आनी अशें कट करून न्ही फायन चॉप करपाचें. ओके, अशें. सो जे मेथड तुमकां इजी पडटा पळय तुमी तशें करात. ओके, तो सगळे मँगोचे आपे हांव स्कीन काडून हें काडून घेता. तो हांगासर पळयात हांवें न्ही सगळें मिक्सर जारान ट्रान्सफर केला आनी मँगो न्ही बरें आमकां गरे बीन काडून घेवंक जाय. हां सायडीन हय अशें बरें काडून घेवंक जाय. बियो पळय बरें चाकून न्ही ताका अशें काडून घेवंक जाय. ओके, सो आतां करया फुडलो प्रोसेस. सो आतां हितून घालता हांव 1/4 कप शुगर. मँगो न्ही स्वीट आसा तितलें चड स्वीट ना हें मँगो. ओके, मिडियम आसा. थोडेंशें हांव शुगर घालता. सो आतां हितून घालता हांव 1/3 कप दूद घालता. दूद न्ही थंड आसा फ्रिजीन दवरलेलें दूद. एक जस्ट 1/3 कप घालता हांव. आतां एका न्ही आमी बरें वांटून घेवंक जाय. तो केन्ना केन्ना न्ही आमरस न्ही काळें पडटा. ओके, जशी पयलें हांवें आमरस न्ही काळें पडटा. सो हांगासर हांवें दूद घातला. उदीक तुमी घातलें जाता पण दूद घातलें न्ही बरें क्रिमी टेक्स्चर येता. दूद घालूनच करात. ओके, आतां आमी ताका आतां वाट्टले पळय मिक्सर वाट्टले पळय चड ताका गरम करनाकात आं मिक्सर. कित्याक जाता खबर आहा ते आमरस न्ही काळें पडटा. गरम जावंक दिवंक जायना म्हणून हांवें हितून न्ही थंड दूद घातला आनी थोडेशें हांव क्यूब घालता. क्यूब घालपाक विसरलें हांव 1 मिनिट. सो हितून घालता हांव आयस क्यूब. हांव 3 आयस क्यूब घालता. घाल. सो हितून हांवें 3 आयस क्यूब घातला. ओके, आनी जेन्ना तुमी ते मँगोज कट करतले पळय ते पिसीस फायन पीस करा. बारीक बारीक पीस करा. व्हडले करनाकात. इफ तुमी व्हडले पिसीस घातले न्ही तुमकां चड वेळ ते फिरोवचे पडटले मिक्सर. आनी आमकां मिक्सर गरम करपा नाका. ओके, मातशें फिरयात ते प्युरी जातले. ओके, सो आतां हांवें फायन पेस्ट करून घेता. सो हांगासर पळयात फायन पेस्ट जाल्ले आसा. चड वेळ मिक्सर घुंवडायनाकात आं. ताका आमी मिक्सर न्ही जार हा पळय गरम करपा नाका. ताका लागून हांवें थंड दूद घातलेलें. सो पयलीं हांवें 1/3 कप दूद घातलेलें. परत हांवें 1/3 कप दूद घातला. कित्याक खबर कित्याक न्ही आमरस न्ही मातशें पातळ आसूंक जाय. चड दाट करनाकात. इफ तुमकां चड पातळ जाय तर तुमी दूद ऍड करात. उदक ऍड करनाका. उदकान इतलो बरो टेस्ट येवचो ना. ओके, सो हें वांटून जाल्लें आसा. आतां न्ही आमकां हें गाळून घेवंक जाय. तो हांगा एक हें घेता हांव. हितून न्ही बरें गाळून घेवया. पयलीं थोडेंच घालता आनी बरें अशें आमकां न्ही गाळून घेवंक जाय. अशें केल्यार न्ही आमरस न्ही बरें क्रिमी जाता आनी बरें स्मूथ टेक्स्चर येता. आनी भितर कितें आसता न्ही बारीक बारीक कितें तरी ते सुतां बी आसता न्ही तर ताका लागून तो सगळें भायर येतलें. आनी वाट्टाना न्ही तुमी जाय जाल्यार इलायची घालूं शकता. हांवें इलायची घालूं ना कित्याक म्हाका इलायची आवडना.
ओके वाटताना तुम्ही इलायची घालू शकता, पण हांव जेन्ना आमरस करता इलायची घालना, म्हाका अजिबात इलायची आवडना. पळयात हें परफेक्ट आसा. हें पळयात इतलें पातळ सारकें आहा. एक तुमकां चड पातळ जाय जाल्यार तुमी दूद ऍड करात. ओके हांगा पळया आमरस रेडी आसा. फक्त हांवें हितून इलायची घालूंक ना. तुमकां जाल्यार तुमी इलायची घाला वाटताना. हांगा आमरस रेडी. बरें टेस्टी आला. ओके आता करूया आमी पुरी करूया, कित्याक हांगा जेवपाक सगळें बसला. दाखयता तुमकां राव. पळयात वाट पळयतात केन्ना ते आमरस जाता आनी केन्ना तोंडान पडटा. सिजनांतलो फर्स्ट आंबे आमगेर हाडला. कशे बसलात पळय हांगासर. हो सगळे चाट्टा ते पडलेले आंबे बी. एका फक्त चाटपाचेत. दोनच्या फाटी लागला. दोन बियो घेतला आंब्याचे. बरेच चाटून चाटून पुसून पुसून खाला ऋतिकान. केन्ना आंबे येता घरान न्हू रे. पण मँगो बरें आसा न्ही शिनात. बरें आसा आनी चड खूब स्वीट ना, मातशें कमी आसा स्वीट, पण बरें आसा. बरें आसा. शुगर घातला हांवें. शुगर घालूंकूच जाय आमरसाक. दूद घातला मागीर शुगर घातला हांवें, कित्याक मागीर दूद घातला न्ही मातशें चेपें येता मागीर तें. ओके चला वाट पळयता सगळ्यां जाणां आमरसाचे. केन्ना आमरस करता केन्ना पुरी तोंडाक पडटा. ओके पुरी पीठ घालून दवरला. आतां पुरी फ्राय करता. आयज सामको आयज 1 एप्रील. कोणाक ही आयिल्ली आमकां फूल करपाक. सांगलें हांवें हांव युट्यूब फॅमिलीक आमची नेबर आयिल्ली म्हाका फूल करपाक. पण मम्मीन म्हाका सांगून दवरलेलें आयज 1 तारीख म्हणून. हांव जावंक ना आयज फूल. आयज दीस बरो आहा. आयज आसा एप्रील म्हयनो स्टार्ट जाला 1 तारीख आनी आमी आंब्याचें दर्शन घेतलें. हय का न्ही. ओके जेन्ना आमगेर आंबे हाडटा आमी आमरस पयलीं करता. हेचे खूब बरे बरे रेसिपी येतले. तुमी म्हाका कमेंट करा आनी कितें कितें रेसिपी दाखोव. मँगो चिकन येतले, मँगो कुल्फी येतले, खूब येतले. आनी तुमी कमेंट करा कितें कितें मँगोचे रेसिपी शेअर करूंक जाय. ओके मँगो हाडा. कळ्ळें मँगो हाड. पळय हेजे मँगो सगळे एका सांगया हाड म्हणून. हेजे बरें आहा मँगो. हय येतले एक रेसिपी येतले. ट्राय करा तुमी मँगोचे. पयलीं जेन्ना घरा मँगो हाडले न्ही पयलीं आमरस करून खायात. कळ्ळें. चला आतां हेज्या घालता चॉप केलेले पिस्ता. ओके सर न्ही आमचे आमरस रेडी. चला आता करूया आमी पुरी. ओके आता पुरी आमी करच्या पयलीं न्ही एका परत एकदा न्ही बरें मळून घेवंक जाय. अशें बॉल सायज करून घेवंक जाय. आनी जेन्ना तुमी पुरी लाटटा पळय चड पातळ लाटनाका आतां. कित्याक खबर ना तें फुलचें ना. पुरी बरें फुलोवंक जाय. मातशें न्ही थीक करूंक जाय. तितून न्ही पुरी बरें फुलता. पळय सो हांगासर पळयत अशें हांवें पेडे करून दवरला. एका म्हणटा पेडे करून दवरला हांवें. ओके आतां आमी लाटया आनी लाट्टा आसतना मातशें दाट लाटूंक जाय. पातळ लाटप ना. पातळ लाटल्यार तें फुलचें ना. बरें फुलोवन येवचें ना. ओके चला हांगासर पळयात पुरी रेडी आसा आनी हे पळयात बरें फुललेले आसा पुरी. हे पळय. ओके जेन्ना तुमी पुरी करता न्ही मातशी दाट लाटात बरें फुलता आनी कुरकुरीत जाला. पळय ओके सो मम्मीन न्ही थोडे करेला कट केलेले. सो मम्मी जेन्ना करेला फ्राय करता न्ही पयलीं न्ही ताका बॉयल करून घेता. मातशें बॉयल करून घेता. मातशें ताका कुक करून घेता. मागीर इजी पडटा ताका फ्राय करपाक. नाजाल्यार न्ही चड वेळ ताका फ्राय करत रावले न्ही जायना तें मागीर गॅसीर चड मागीर कच्चे उरता. सो जेन्ना तुमी करेला फ्राय करतले पळय ताका मातशें थोडेशें मीठ घालून ताका बॉयल करून घेयात. मातशें कूक जाय सर थोडेशेंच चड ओवर कूक करनाकात की मागीर आमी फ्राय करतलेच. आनी हो आमचो घरगुती मसाला. सो हे फ्राय करता आनी शिव होवपाक आपल्या वाड 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 त्याच्या कामां सोंपना. तो पळय आपल्या वाड होवपाक टायम जालो हांगासर. टायम न्ही 3 जावपा येयली आनी ऋत्वीक थंय बसला. ऋत्वीक हय बरें रे आपलें शीत नाका हांव पावलो. आपल्याक फक्त आयज आमरस पुरीच जाय खंय. बरें हा खा. ओके सो चला हांव तो पयलीं करेला फ्राय करता. ओके मागीर जेवया. रेसिपी मँगोची फर्स्ट रेसिपी आमरस. बऱ्या नो डाउट कितें आहा हितून काय व्हडलेशें कांयच ना. फक्त पेस्ट करपाचें प्युरी इतलेंच आनी कांय ना व्हडलेशें. पण पुरी वांगडा तें बरें लागता. पुरी करूंकूच जाय. पुरी चपाती वांगडा इतलें बरें लागना. पुरी करूंक. सो तुमी जेन्ना आमरस आतां हाडटले न्ही पुरी वांगडा ट्राय करता आमरस. चपाती वांगडा बरें जायना.
ओके तो आता हांव करेला फ्राय करता भूक लागला 3 जाली हांगासर पळया मागीर थाली शीत मागीर घेतलें हांव शीत आनी करेला फ्राय आनी कितें आसा गे आनी ते सोयाचें करी ते मागीर घेतलें पयलीं पुरीचो स्वाद घेवया शिव जालें जेवून शिव वयता आतां कामाक एन्जॉयड हय तू कितें एन्जॉयींग शी जेवना मरे तू चल थंय बस हांव जेयता बरें आं आमरस आमच्या हांगा आयदन दोणो पळय बरें मगे आं घे आनी 2-3 पुरी घे 4 घेतला खंय ओके तुमकां खावूंक सांगता केन्ना करता आनी केन्ना खाता काय जालां म्हाका न्ही हय आं हां हां पळयात कितें सांगू तुमकां बरीच जिवाक न्ही मँगो घरान येयले म्हणून जिवाक बरें दिसलें कमेंट करा कितें कमी आहा आनी कितें घालूंक जाय टिप्स बी कितें आहा जितलें म्हाका खबर आहा हांवें तुमकां सांगलां हेजेकून कितें आनी टीप आहा किंवा आनी कितें तरी आसा घालपाचें कितें आनी घालूंक ना तो प्लीज म्हाका ते बरे भशेन कमेंट करा ओके जेता मागीर मेळटा ओके तो जेवण जालें आमचें सो आयज 3 जाणांचे बर्थडे आसा तांकां पयलीं विश करया आनी आयज आसा 1 एप्रील ओके तो फर्स्ट आसा जोआनिता हे जोआनिता न्ही मिंगेलिना रॉड्रिगीसाचे व्हडली भयणी तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे जोआनिता गॉड ब्लेस यू राव गॉड ब्लेस यू विथ अ गुड हेल्थ आनी सांगू हांव ओके तुमचे हेल्थ देवान बरें दवरचें आनी जे कितें तुमची विश आहा पळय देवान पुराय करचें आनी आजचे डे आहा पळय बरे भशेन एन्जॉय करा Wish you many returns of your day. ओके तो नेक्स्ट आसा ते मागीर वाच तो नेक्स्ट आसा प्रिया सावंत विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे प्रिया सावंत Wish you many returns of your day. ओके देवान तुमचे हेल्थ बरें दवरचें बरे भशेन एन्जॉय करात आज ओके आनी कितें विश आहा ते देवान तुमचे पुराय करचें हें देवा कडेन मागता हांव आनी लास्ट आसा प्रणाली कांदे नांव सगळें तुजें प्रणाली तो ताजोच बर्थडे सो विशिंग यू प्रणाली मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे Wish you many returns of your day. गॉड ब्लेस यू प्रणाली विथ गुड हेल्थ आनी तुमची कितें विश आहा पळय देवान पुराय करचें हेंच मागता सो तिगांकू जोआनिता प्रिया एंड प्रणाली तिगांकू हांव म्हणटाय वन्स अगेन विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे Wish you many returns of your day. हांव वाचता खंय And व्हडलें वाच many happy birthday and many blessings to you. May God make all your wishes come true. ओके तो बरे भशेन एन्जॉय करा बर्थडे ओके फाल्यांय बर्थडे आहा परवाय बर्थडे आहा हांवें कॅलेंडरान बरोवन दवरला हांगासर आयज 3 जाणांचो बर्थडे ओके सो चला आनी कितें आसा आनी काय तो आमरस ट्राय करात कितें चुकता बीन जाल्यार म्हाका खंय चुकला बीन जाल्यार प्लीज कमेंट करा ओके सो आयज न्ही हांव थोड्यांची नांवां घेता सो कालच्या विडियोनी म्हाका कोणें कमेंट केलेले ओके अपेक्षा सावंत म्हणटा नेक्स्ट टायम फालुडा करतना टॉप आयस्क्रीम आनी फ्रेश फ्रुट्स ऍड कर म्हाका खबर आहा अपेक्षा ताका तेज्या फुडें सगळें म्हटलें न्ही आयस्क्रीम घालूंक जाय म्हणून तो पिवचोच ना आयस्क्रीम घाल म्हणटलो आनी म्हाका खबर आहा फालुडा करता तेन्ना वयर आयस्क्रीम घालतात एक स्कूप आयस्क्रीम आनी ड्राय फ्रुट्स बीन घालतात खबर आहा म्हाका हेका लागून हांव काय उलोवंक नाका ओके आनी थंड पिवंक ते बरें लागता फालुडा आमी काल फ्रिजीन धरून नासलेले भायरूच आसलेले ते पण थंड पिवंक एकदम बरें लागता आनी नेक्स्ट आसा मॅगी फर्नांडीस जिरा जेन्ना पावडर केल्ले पळय हांवें ते मातशें भाजून पावडर केल्यार बरें सो नेक्स्ट टायम तेंच करतलें हांव कोण सांगलाय भाजून मातशें भाजून केल्ले वास बरो येता ते एग्री आसा सो नेक्स्ट टायम जेन्ना हांव जिरा पावडर करतलें पळय मातशें ताका रोस्ट करतलें आनी ताका मागीर हांव पावडर करतलें बरी दिसता तुमी केन्ना म्हाका अशें टीप दिता न्ही जाल्यार बरी दिसता केक सदांच हांव सारकें आहा अशें नासता न्ही हांव केन्नाच न्ही अशें पावडर करून दवरता बेश्टेच भाजूना नेक्स्ट टायम हांव भाजून दवरतलें चडशी हांव रेसिपीच वापरता न्ही ते कच्चे वापरले म्हणून अशें प्रॉब्लेम कांय ना कच्च्या बीन तुमी दवरले आतां इफ फ्राय करून बी हय पण नेक्स्ट टायम पळय फ्राय करून दवरतलें हांव आनी एकल्यार कमेंट केला फॉर्च्युनाटो कार्दोजो म्हणून हाव यू मेक नाशण्याचे आंबील नाशण्याचे दाखय दाखयता एक दीस ओके आंबील इजी आहा ते सोनिका नायक म्हणटा म्हाजें नांव घेत ना खंय घेवंक ना खंय ओके सोनिका नायक कशें आसा सोनिका नायक बेजार जायनाका आमरस ट्राय करून पळय सविता नायकान म्हटला नायस तृप्ती आय वील ट्राय एनी टिप्स फॉर युअर फेस इन दीस सीजन फेसाक न्ही हांव एकूच लायता मास्क आनी खंयचेच लायना हांव मेन बेसन दही
हल्दी राव रे, हल्दी आणि कॉफी पावडर हे बरे मिक्स करून या तोंड लायता आणि तेतून म्हाका बरे रिजल्ट येता. जेन्ना म्हाका पिंपल्स जाता पळय तेन्ना हांव लायता. हेका लायिल्लें हांवें. जेन्ना पिंपल्स जाता पळय, पिंपल्स लावूंक जाय. पिंपल्स तेच सुकता आनी बेगीन हें कमी जाता आनी वाडना, चड वाडना ते पिंपल्स. की हांव फक्त एकूच फेस मास्क करता आनी खंयचेच करना हांव. ताका बेसन म्हाका बेस्ट, तितून म्हाका बरें फरक पडटा. कॅथी आर म्हणून, कॅथी CATHYR ताणें बरें कमेंट केला. यू आर व्हेरी सिंपल पर्सन अँड स्पीक्स फ्रॉम द हार्ट. नो ॲक्टिंग. लॉट्स ऑफ लव यू डियर. थँक्यू हां. थँक्यू. कॅथी रॉड्रिगीज, सॉरी कॅथी रॉड्रिगीज. थँक्यू हां. तेन्ना तुमी अशें कमेंट करता आनी खूब बरी दिसता आमकां वाचून. म्हाका एक बरी दिसता कितें तुमच्या मनान जें कितें खरें आहा पळय तेंच तुमी उलयतात हां. आनी तेंच मेन. जें कितें आपल्या मनान आहा पळय तें खरें खरें उलोवंक जाय. ओके. आनी एकल्यान बरलेलें की म्हाका हें ब्रेकफास्ट रेसिपी बीन शेअर कर म्हणून. येतलें तुमकां आतां. सद्या मातशें हेजे एग्जाम चालू आहा न्ही, ताका लागून सकाळचें ब्रेकफास्ट अशें आमी कांय करना हेवी. की तो सकाळी कितें आसलें चपाती बी खावन वयता. टिफीन व्हरना न्ही. सो इधर तरी हॉलिडे पडले न्ही तुमकां सगळे ब्रेकफास्ट सगळे रेसिपी येतले. येस. सपना मडकेकरान ते धाडले. हाय, कॅन यू शेअर डिफरंट ब्रेकफास्ट रेसिपी? शुवर येतले. हय, खूब येतले. हय. मागीर आसा वेलिना फर्नांडीस, प्रणिता आडफडकर, वैजयंती म्हापशेकर, डॉली अंताओ, मिलेना रॉड्रिगीज, प्रीतम नाईक, आशा कोलेकर, रितेश भक्ता. ओके. सो सध्या इतलेच नाव घेता आई. सॅम्युअल गोडिनो. ओके. तो चला इतलेच. बरोबर या मरे द्या मरे. मला इंग्लिश पेपर मातशें अभ्यास कर म्हटलं ना, म्हाकाच येवंक वांगडा. ओके. तो चला शिव गेलो, जस्ट आतां गेलो शिव. ओके. तो वन्स सेकेंड हॅपी बर्थडे हा तुमकां तिगांक पळय. प्रिया सावंत, मागीर जुआनिता आनी प्रणाली. ओके. चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो, आमरस आवडली जाल्यार प्लीज लाईक करात, शेअर करात आनी म्हज्या चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. आईन तुमकां हाय म्हणून दिसता. आई विसरलें हांव त्या आमरसाच्या गडबडीन सगळें विसरलें. केन्ना आमरस करता केन्ना खाता काय जाला आमकां. यो गे आसूं गे, यो गे तूं यो बिरा हाय म्हण सगळें बाय म्हण सगळें. आसूं गे, यो गे तूं बाय म्हण. बाय. हाय न्ही बाय म्हण. हां यो रे. तुका आनी कितें आमंत्रण पत्र दिवंक जाय रे यो म्हणपा. तितू येयलो. तितू नखरे चड आतां हांगासर. अभ्यास कर म्हटल्यार नखरे चड तेजे. खंय गेलो हांगा दिसना तूं. बाय. आय लव यू फ्रेंड्स. God bless you all. कितें? God bless you all. Please comment and do subscribers. टू सबस्क्राईब. Yeah, channel. ओके चल बाय.